मायनिंगेचेर मिटींग हय जिओमाय एसोसिएशन जे मायनिंग एसोसिएशन आसा तांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली. तांचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स मिटिंगेक प्रेझेंट आशिल्ले. योगायोगान आज आमचो एजी कितें तरी डिफिकल्टी आयली म्हणून तो प्रेझेंट रावपाक शकलो ना. CS आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, दिल्लीच्यान येवना म्हणून येवपाचो उरलो. तांच्या बरोबर डेलिबरेटली सगळ्या विशयाचेर डिस्कशन जालें आनी वेगवेगळे म्हणजे एबॉलिशन एक्ट म्हण किंवा ॲट प्रेझेंट MMDR एक्ट हाजे सगळ्याचें डिस्कशन जाल्या उपरांत नेक्स्ट मिटींग ती दिल्लीन जातली तांच्या एसोसिएशनाच्या बरोबर आनी अलॉंग वीथ द मायन्स मिनिस्टर. लिगली अजून कशा पद्दतीन ताका मार्ग काडपाक जाता, तेजे तोडगो काडपाक जाता हाजेर डिस्कशन सुरू आसा. ताचें म्हणणें आहा ते सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसात आनी सुप्रीम कोर्टाच्या व्यतिरिक्तूय लिगली जर फायंड आवट वेगवेगळे पर्याय ते सजेशन्स करतात ते जर हे जी मायन्स मिनिस्टर हाजे बाबतींत जर कन्विन्स जालें जर स्टेट गव्हर्मेंट इज व्हेरी मच गोंयचें मायनींग सुरू जावपाच्या खातीर वेगवेगळे प्रयत्न आमच्याय कडल्यान जाता, आमच्याय कडल्यान ताका जी मदत जावपाक जाय ती जावं येता. ताची नेक्स्ट मिटींग ही दिल्लीत केन्ना तरी फुडल्या विकाच्या भितर जावपाक शकता. एज पर द कन्विनियन ऑफ द म्हणजे मायन्स मिनिस्टर आनी जोशी तांच्याकडे अपॉयंटमेंट मागल्या फुडल्या एक 8-10 दिसां भितर ती मिटींग ही दिल्लीत जातली. What was the response of the miner on the auction? हे पळय अजून फायनल स्टेजीचेर आमी येवंक ना. आनी काय वेगवेगळे अल्टरनेटिव्स आसा त्या खातीर वॉट एवर द थिंग्स शेवटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाजो जो डिसिजन जाता ताच्या प्रमाणे फुडें वयचें पडटा. The union minister has told you, home minister, that my auction is the only option in Nara. दॅट इज नॉट सो. हितूर कडेन वेगळो विशय कसो आसा, जर आमकां लिगली वे आवट भायर सरपाक शकले जाल्यार वॉट एवर द ही वॉन्ट्स टू हेल्प फॉर द स्टेट ऑफ द गव्हर्मेंट लिगली वेन कशा पद्दतीन इधर MMDR एक्ट आसत किंवा वेगळ्या पद्दतीन कशा पद्दतीन वेगळे अल्टरनेटिव्स जे आसा हे अल्टरनेटिव्ह सोदपाचे पर्याय सुरू आसा. मायनिंग कॉर्पोरेशनाचेर कितें डिस्कशन जालें? हांवें सांगलें न्ही तुका वेगवेगळे अल्टरनेटिव्ह जेन्ना म्हणटा तेन्ना भितर सगळे अल्टरनेटिव्ह जे आसा ते So Manohar Bhai was totally against auction. At that time he had given us a bite also saying that auction गोंयान हो पर्याय ना. इवन ताणें ते मिटिंगेन बी सांगिल्लें जेन्ना अख्ख्या स्टेटीची मिटींग विवांतान जाल्ली पळय तेन्ना सुद्दां ताणें सांगिल्लें मायन सेक्रेटरी की ऑप्शन गोंयान उपकारना बिकॉज ऑफ दीस एबॉलिशन. कशें आसा MMDR एक्ट जो आसा पळय न्ही एबॉलिशन एक्ट हो 1987 काडलेलो एक्ट जेणे करून कन्सेशन्स एज कन्वर्टेड इनटू द लिजीस. तेज्या उपरांत MMDR एक्ट तो 2016 जो MMDR एक्ट आयलो ताज्या प्रमाणे पुराय देशांतल्यो सगळ्यो मायन्स आनी हे त्या प्रमाणे ऑप्शनाक वचूंक जाय म्हटलां. आनी ऑन द सेम बेसीस म्हणजे गोंयाक सेकंड रिन्युवल मेळूंक ना ताज्याच खातीर तर खरो रिव्यू रिट पिटिशन हांवें फायल केलें. मागीर ताज्या उपरांत मदीं जें फायल करपाक जाय आसता तें फायल जालें ना आनी ताजेरूच तर म्हणजे आमकां निदान सेकंड रिन्युवल मेळचें हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न सुरू आसा. आनी एबॉलिशन एक्टाचो आदार घेतलो आसत शेवटी आमी म्हणजे आमी डिनाय करूं शकना कायद्याच्या कायदे जो येता त्या विशया प्रमाणे फुडें वयचें पडटलें. बट आय एम इन फेवर बिकॉज ऑफ द सगळ्या मायनींग भागांतल्या लोकां खातीर हितूर अल्टरनेटीव काडचो म्हणून सेकंड रिन्युवल जो आसा ही म्हाजे कडल्यान फायल केल्या गेला. म्हाजो एजी जो आसा हांच्यांनी ताजेर आमी स्ट्रेस करीत आसा आनी कोर्टान प्रेस करीत आसा ती येवची. पण तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्सात सांगले ऑप्शन आणि ऑफकोर्स कॉर्पोरेशन देर आर द अल्टरनेटीव. हे पळय हांवें जाल्यार वेगवेगळे अल्टरनेटीव आसा जेतूंतल्यान आमकां सॉल्व करपाक जाय. एडी जो ऑप्शन आसा ताज्या पली कडेन कॉर्पोरेशन MMDR आसा. Act is also an option. MMDR एबॉलिशन एक्ट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑल्सो इज एन वन ऑप्शन. Sir, तातूंतल्यान आमकां वे आवट येवपाक शकता. so a lot of mining belt people are unhappy with the decision when you said that the auction might be the solution because they are saying if auction was the solution, then why the government has been delayed? सुरू करप ही प्रायोरिटी आहा म्हाज्या खातीर. मुख्यमंत्री आनी मायन्स मिनिस्टर म्हणून हांवें परत सांगलां स्टेटीच्या लोकांच्या हिताच्या नुसार मायनींग सुरू जावपाक जाय. ते खंयच्या माध्यमांतल्यान सुरू जावपाक जाय पळय न्ही रे ताका कायद्याच्या बाजूंतल्यान तें करपाक जाय.